Ya por de salam kanda sorgar tantuzo adar ye koyam chembagiche uncha mola chendene padragne la chepaine alung kakabag meole padragne la chepaine alung kakabag meole पेरी आणि पेरी पाहत अग्नेला फुड्यान दवरून आपल्या संगताक घेऊन देवा लागीं मागता पाहत अग्नेला बेगीनूच आल्तराचो मान फावो जावं आणि हे माचेक नमस्कार करून सुरू करता आपलो तिसरो त्याग जाका नाव दिला उगडास. Happy Feast! Feast. Good morning. Happy feast. अरे आयज आमगे जायते सोयरे येयले आनी म्हजे पाय तांकां घेवन फेस्ताच्या मिसाक गेल्या आनी म्हाका म्हजे बायलेन सांगला बेगीनूच पाव म्हणून फेस्ताच्या मिसाक. अरे म्हाका मातसो ओगोच जाला. अरे बायलांक कितें खबर आसा फेस्ताचो दीस म्हणजे खुशालकायेचो दीस. हांवें येयलें घेतला रे खुशालकायेचें तो आतां वयता नाजाल्यार भोग मारतली पूण म्हाका दिसता फेस्ताचें मीस काबार जालेशें म्हणून. चल आतां मरे तूं आनी गांव दोगूय आमी फोर्सूच्या बारार या मरे आनी इल्लेशें शिकोया फेस्ताचें. खंय पिवपाचो कोबार बाटली सगळ्याची फायल म्हजी फेस्ताक गेल्या ना म्हाका मारपाची. कितली खुशालकाय आमकां आयच्या ह्या दिसाची वर्साच्या वर्सा आमी वशी सोगोवपाची. आनी खंय पिवपाचो कोबार बाटली सऱ्याची फायल म्हजी फेस्ताक गेल्या ना म्हाका मारपाची. Festa
जालो हांव मानून घेता आंगात रावात बार्रार इल्लें शिकून येता झाले ते झाले आता विसरताचे सोगले रस्त्याक येताय म्हणून बेबद्या उतर कित्याक दिल्लें शब्द म्हण कोण सांगता हांव ताचेर दिता पयलें सगल्यांच्याकूय वेस बरें हांवें सगळें झाले ते झाले आता विसरताचे सोगले रस्त्याक येताय म्हणून बेबद्या उतर कित्याक दिल्लें शब्द म्हण कोण सांगता हांव ताचेर दिता पयलें सगल्यांच्याकूय वेस बरें हांवें सगळें गाराया पेरी मोको जायतायलो तियात तुजो आसा म्हूण लोक घेवन रावला पयलो ओ पिवण जाला तायट त्यात कसो जातलो फेस्ताचो दीस मेरेन लोक सोबून वतलो रागार जायनाकात कितें जालें पळय तें जालें चोल्यात गाराया हांवें राल्लां तें कोण जातलें जेवच्या जेवून उगडास तियात्राक वचोंक जाये पयतोच तियात्र उगडास कसलो तो कवतेले रागार जायनाकात कितें जालें पळय तें जालें चोल्यात गाराया हांवें राल्लां तें कोण जातलें जेवच्या जेवून उगडास तियात्राक वचोंक जाये पयतोच तियात्र उगडास कसलो तो कवतेले पयतोच तियात्र उगडास कसलो तो कवतेले पयतोच तियात्र उगडास कसलो तो कवतेले तू मक्का मारू खायलाय आणि तू तुझ्यान मक्काच न्हय म्हजे लेबीक पासून हात मेवचो ना आनी हांव म्हजे कुतुबाचे फारीकपण तुका सांगून सोपयले शिवाय केन्नाच मोडचो ना केन्नाच मोडचो ना ह्या वेळार म्हाका कोणूच चौकचो ना म्हणून म्हाका कोणूच फुड्यान घेवचो ना कित्याक म्हाका वळखोवप चड कठीण वय म्हाका वळखोवप चड कठीण पूण हांव कोण तूं जाणा सांग हांव कोण म्हजो उगडास म्हाकाच ना जाल्यार हांवें म्हज्या जिवितान कसली कोत्तू बादालेली पळय ती माय सोयरी म्हणटा ती सोगली फोट दुडू आनी किरेंच काय आसल्यारूच सोयरी ना तर ह्या संवसारान कोणूच न्हू कोणाचो माय तूं जाणा माय
त्या काळार खंय म्हज्या पान जायत्या लोकांक दुडवाचो आदार दिलोलो आनी तो आयज पासून तितलो आसलो माय जोरी तर ताका देवान आपोवन व्हरोंक नासलो जाल्यार म्हजे तुवे तुजो पांय चौकडा सूज काडल्यार हे म्हजे काळी जोडटा बाय पूण आमी कोणाचेर शीण करुया जोरी तरी आमच्या नशिबान देवान निर्मिला जाल्यार आगे म्हातारे कितें जालां आनी कित्याक तूं ह्या रस्त्याचेर रडटाय बाबा बाबा म्हजो गोरकार म्हज्या मोगाचो गोरकार हो संवसार सोडून गेला आयज आमी दुखाचे दीस सारता आयज आमच्या जिवितांत आमकां रावो घर ना कितेंच खातेली म्हटल्यार आमचे लागीं पयशे ना अशीच आमी लोकांच्या दारांनी भोंवून काम करून ही आमच्या पोटाची भूक मारता बाबा ही आमच्या पोटाची भूक मारता समजलो तर तुमी दोगांय सर्वीस सोदता अशें न्हय ओय बाबा पेनाकात हांव जावन आसा व्हडलो भाडकार ह्या गांवचो डेव्हिड भाडकारूच म्हटल्यार गांवचो सगळो लोक म्हाका वळखता बाय आनी हांव म्हज्या भटान काम करून कामदार सोदूंक येता तर तुमकां दोगांयकूय खुशी आसा म्हज्या भटान काम करूंक ओय बाय आमी कबूल आसा बाबा आदीच फुडें तुजो उपकार वाटयता देवानूच तुका आमच्या फुडें धाडलो म्हणून अशें जाल्यार एकदम बरें आसा चला म्हज्या फाटल्यान येयात हांव तुमकां आमगेर व्हरतां बाय बरें जालें न्हय आमकां काम मेवलें म्हणून सगल्यांक सांगता साकरूच्या मोगान पडला साकरू शिवाय मोरे मोज्यान रावंक जायना साकरू मोठे नाड मोरे कोत्ता नवला एक किस मागल्यार मोरे म्हाका कोशेन दिना सांग कितले दीस जाले का सोदता ना जी साकरू डार्लिंग कैसा है आवय साकरू coming out my sweetheart how many days I waiting for तुका यो होतेलीर बस मोजा सुका आज तुका पळोवन काळी जाले पाका 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 तुगे डेविड बाब घरा को ना मुरे माग तेगे बिराण दिसता आगो डेविड बाब घरा ना डेविड बाब बाटान गेला मनायन सोदपाक आज बाटान हुई जाय ते काम आसा बहुत जाले बरें येयलें तूं डेविड बाबाक मनायन सोदून दी आमी दोगांय एका मेळाक सोदया आयज अरे अरे डेविड बाब घरा को ना मुरे ना गो अरे ना ना तूं डेविड बाबा कित्याक भिता आता की माग चोर बिराचो अरे त्या दिसा कितें जालें तें जाण तूं कितें जालें अरे हांव हिंगसून भायर सोन वयता सोन हय तो डेविड बाब म्हाका घरा कोणे देरा तो मेळ्ळो आनी आनी तेन मुरे मुगे इतू फोर्सान एक गुणायले आजे मुझे माय कितें गुंडायलें गो अरे कानू रे कानू मुंगो होय रे. हांव आनी कितें गुंडायलें काय मग तुझे तरी कान गुंडायले म्हाका तेणे काल केला ते कितके रे या जानो नाकान मु तेणे 150 फुरीस काडूंक लायल्या तेसो रे तो डेविड बाबू तुका केन्ना मेवचो ना म्हूण शी. ए म्हाज्यान तुका मेवन असं राय जाता साकर म्हजे आदोन शिस्ता गो तेका लागून हांवें चिंतलां या हिटलराची सर्वीस सोडून दिवन एक बरो डिप्लोमा कोर्स करपाक आवय डिप्लोमा कोर्स होय. आनी तो केसो रे कुजनेराची सर्वीस करपाचो गो कुजनेराचो होय सायबा बोगयस म्हाका तो इंजिनियरिंग कोर्स कोत म्हूण कोण इंजिनियरिंग कोर्स रे ऑफिसान काम करूंक तुझे पोट भरला गो हा कुजनेर हा तो काण इंजिनियर हा हांव इंजिनियर तेच्या बिल्डिंगा उठ्ठेली मुगो हा तें सोड तूं चोडा तेंपान येयला आतां म्हाका सांग कितें खातेलें मटन पुलाव मटन शाकोती चिकन पुलाव चिकन शाकोती सोप हाडू आवय तुमगे जायत रांदता कितें रे जातू कोण आपूक न्हू तर आवय बोर हा जाले बेब्याचो सोप हाडू शी पिना तो बोकड्याचो हाडटा ना ना नाका बोकड्याचोय नाका नाका राती हुंदीर मेलो तेजो करून हाडटा शी होय, जागो म्हाका कांयच नाका कितें म्हाका जाय? जाय तो तुज मोग न्ही रे मोग बरें हा तूं मोग मोग करया
हेजेर कितें हीस पडली फॅशन मरे ओय, आता फॅशन ते करपोले अशें म्हणून सगळे ना रे बचना कित रे हांव हा बरें हा बरें दिसता पळय साकरू आ सांग आयज डेविड बाब घरा ना हा. मोग म्हणटा म्हणून बरोबर आसा येयलो राती मुगो म्हाका एक सपन पडला आवय सोपान पडले रे होय ओय, स्वप्नांचे तू येयला मुगो आ. आनी म्हाका पोसोंक लागले आ सांग हांवें हो गोत केला पाकाय कोण गोट धरले आ जाकरू होय कोण रे सोड्यांकू सुण्याक पार पडो त्या सुण्याचे ते सुण्यान पळय म्हाका हापशिलो तो गो हा? हापशिलो? होय जाकरू होय. कितें गो सगलें काय सा- झालं ना मरे हे सगळें सारकें हा वयर सगळं हांवें पळयता तर हापशिलो तो बरो हा हांवें पळय बॉम्ब मारलेली चोर म्हूण सजमून मुगो डेविड बाब येयलो आनी आर्म सोमते नाकान घाले आवय केसो रे तो डेविड बाबू ओय. घरा आर्म घेवन भोंवता आनी कितें तर तू काय झालो ना मरे म्हाका कांय जावंक ना आ. जावपाचें कांय ओडला जाल्यार जालें 2 वद्दां शी. तें सोड साकरू हांवें आयकलां तूं बरें नाचोंक जाणा ओय म्हणून रे जाकरू होय हांव जाणा. होय आयज डेविड बाब ना कोण ना हा म्हाका एक बरो नाचोंक डान्स शिकय पळोवया आ, नाच जाय तुका डान्स जाय डान्स बरो एक डान्स शिकय आवय हा? सॉरी हांव डिस्को डान्सर न्ही रे हांव सगळे आमगे वाड्यार रे ओय. काज जाल्यार म्हाका पण वत्ताय डिस्को डान्सर होय डिस्को डान्स हांव बेस्ट डान्सर बरें जालें तें होय. मिथुनान बरो ना म्हणटा डिस्को डान्स ना रे. बरें हांव दार बंद करून येता बेगीन वचून होय यो, बेगीन वचून यो. हांव मेसरी वाजोवन हांव दाचो होय होय बरो वाजोंक मेसरी, लाय एक बरो डान्स वाजय रे याबेल कोण कर कोण बोलणार आहे हा मुय इंटररा गेल्या आम्ही मग पुरसा येणार काय बरं उमेद येलेली हा हे तू किती राजन ते होय तरी उडून उडून कर बर कर तू नाचताय तो दास एकदम बरो चोल्ल्यार म्हणटलो आयला पियोन सोरो नाचोंक शिकोंक नाका जाय फकत वारो जाकरू तू काय शिकयता यो तूं आरो आता नवो दास वो आयला मिसता आमकां नको बोडोरून नाचोचें दिसता जाकरू तू काय शिकयता कित्याक बेश्टलो आसता त्या तुज्या दासाक पयल्यार खोड पडो येता आता नवो दास वो आयला मिसता आमकां नको बोडोरून नाचोचें दिसता जाकरू तू काय शिकयता कित्याक बेश्टलो आसता त्या तुज्या दासाक पयल्यार खोड पडो येता काकरू तू नाचताय बरें पूण कांतराक मातशें सोल्फा वयर वयता अरे म्हाका कांतर नाकाय रे म्हाका खाली नाचपाचें पडला हय रान दारार कोण मागता कोण रे अरे बाबा डेविड बाब घरा ना आले येतलो आले या तायता चान्स पडला हा से मुणकार आहे गो ती जाकरू होय. कोण येलो ना मरे म्हाका सार भिरांत दिसता रे अगो ती मुणकार आहे ती बेश्टी तेंचे टेन्शन तू ना अरे बाबा डेविड बाब घरा ना आले येतलो जाकरो कोण रे सांगतो डेविड बाब अरे सांगले मरे डेविड बाब घरा ना म्हणून आले या जाकरो कोण रे सांगतो डेविड बाब डेविड बाब गो हा डेविड बाबू आज मुझे माय अगो 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 वो सो पता जाकरो किती रे कितलो वेळ तुझा जाळ काढू वेळ उतारा किती तू ना बाबा आओ कु 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 कुछ ना गे गसीर तुझं ना गॅसीर गॅसीर वच भितर दोन तो बचावतो आरकूर बरं बाबा पुढा काय चावतोय कुठना इल्लेशे इल्लीशी साखर आणि चाव धाकट्या कोपानी समजलोय मरे बरं बाबा होया आमडी सोडून दोमडी सोडपाची ना हा बाबा किती सांगला तुवें इल्लेशें दूध इल्ली साखर अरे वाच रे भितर आणि तुझे काम कर पडे मावशी हेच जावन आसा म्हजे गो आणि ह्याच कोरा फाटल्यान दोन धाकटे कूड आसात एका कुडान आसात नाल
आणि दुसऱ्या कुळान तुमच्यानी दोघांनी रांदून जेवून न्हिदो येता. बाबा तू कितलो मोगाण आनी दोयाड, तुका चड आनी चड देव बरें करूं बाबा. पुढे ऐकात, तुम्ही दोघांनी म्हज्या बाटान काम करचें पडटलें. म्हणजे माडाक आई काडो, सारें घालप, नाल पिडो पिसणोऱ्यो पडटा त्यो हाडून एका जाग्यार दवरप. आनीक ज्या दिसा पाडो जाता त्या दिसा तुम्ही दोघांनी सगळे नाल हाडून त्या खुडार भरप. आणि तशेंच तुम्ही दोघांनी म्हज्या पाटाचो बरे भाशेन सांबाळ करू. तुम्ही दोघांय समजल्यात न्हय? होय बाबा आमी सजमल्यात. बाबा च्या तयार काढून दवरल्या जेवणाच्या मेजार. एकदम बरें आसा. चला पयलीं तुम्ही तुमची चाव पियात आनी उपरांत तुमच्या तुम्ही कामाक लागात. या. तुका कितें रे चोडोन येता वो मोग मारला रे? ना बाबा मुयेला कितें मोयला? पाव सांगता आसलो. चल तुझ्या कामाक. या. आगो आगो ए तुले पळय ते धावले पळय. शी एका लागून सगळे मुळान सोडले. हा ही आनी हुंयच्या कित्याक येयलें कोण जाणा. हांव हातो थिंगा जोड जाला. ती हाडले आसतली कामाक बा. पळोवया फुडें कितें करता ती. पाटकारा म्हज्या तोंडाक उतरां येना. तुका कशे भाशेन सांगचें पळय तें. फकत म्हज्या मायचे दुखीक लागून. आगो म्हाका तुमची इतली वीट येता. हांव खूब उरला तुमचे तोंड पासून पडोवप. आनी तूं कितें काय म्हटल्यार म्हाका हांगासर येवन जापायता. म्हाका कित्याक किडी येता. होय पाटकारा हांवें तुका जपावचोच पडलो. फकत म्हजे मायक लागून. तो तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें बेगीन सांग आनी कोण सोडना सोडले. पाटकारा म्हजे मायचे तकले आतांच बाट पाडटना माडाचो नाल पडत तिची तकली सारकी बेरेल्या. साहित्य रोगत पावता आनी ती सिद्धीदा भायर आसा. पाटकारा तुजे लागीं उपकार मागता. कितें दुडवाची गरज कर. म्हज्या मायक डॉक्टराक दाखोव. डॉक्टराक? होय पाटकारा. आनी तिका? आगो हांवें तुमकां आमगे दवरलेली फकत म्हज्या बाटाचो सांबाळ करूंक. न्हय हांवें तुमचो. जरी तो तुजी माय बरी ना जाल्यार व्हरून तिका सरकारी हॉस्पिटलांत लागून जिवीच कितें उलयताय पाटकारा. तुजेच बाट पाडटना म्हजे मायचे तकलेत नाल पडलो आनी तूच ताका अशें उलोवंक पावलो. सांगू देवाची खुशी. दोनिया तुवें तुजो संवसार रचला आनी तुजी आमचे कश्ट निवडटलो. तुजी आमचे कश्ट निवडटलो. तुजी आमचे कश्ट निवडटलो. माय बरें दिसला. पळय नेटी बाय पासत तूं कांयच भियो नाका. हा आनी जें पळय हांवें तुका वखद दिला तें तुका बऱ्या कळोंकूच जाय. आगे तूं त्या लेडीज लायक मिंगेलाक वखद आमगे तेका पळय गेल्या विकान उली भायरां जाताली. भायरां जावन सारको होंडाक तेकलोलो. हांवें म्हजें वखद दिवन तेजी भायरां न्हू नंबर 1 नंबर 2 पासून बंद. फक्त कॉमेस करपाक तो मात साक्षी तीन तें बरें आसा. मावशे कितें जाय? नाका बाबा म्हाका कांयच नाका. जागरू तुवें वखद दिला न्हय त्या वखदान मातशें बरें दिसलां रे बाबा. म्हाका दिसता तुजो गूण एकदम बरो म्हणून तुजो हात गूण रे बाबा. पळय मगे हा पायचो गुण तर पुता घेयना कोणा घेतलो. पायी होवलोच दोतोर आहलो झाडा पाल्याचो. जायत्या जाणांक वखदां दिवन भायरां भोंवन गेलेली. त्या लोकांची ही पोत्ती बरें मावशे कितें बाबा? आतां तुका हांव कितें पियोंक हाडूं? नाका रे बाबा. इल्ली कॉफी हाडटा गे. नाका कांयच नाका जागरू. हांव पयलीं तुका कितें सांगूंक सोदता तें आयक जागरू. आयक त्या आमचे खबरेक 18 वर्सां जावन सोडली जागरू. हांवें
सांगल्यार तुका तू तू सोद मानचो नाही सांग गे तू एक गाणी गोई ऐकता जाणे चाकरो आम्ही आम्ही आधी ओढ ग्रेस मुनशी असली कारण म्हजो घरकार बोटीचे चिप्सटीवर असलो आमच्या घरात केन्नाच कांयच फाल्ट नासले तशीच आमगेर जायती सिरविदोरां कामाक आसली कारण म्हज्या घरकाराक नाका आसली हांवें कसलोच कास्तीक काडलेलो तो इतलो बरो मनीस आसलो ताका आख्खो गांवचो लोक वळखतालो कोणाचीच घरची तो लोकडाच फावतालो आनी कोणीच दुडू मागल्यार लोकडोच तांकां दुडू दितालो अरे धुडूय दितालो ओय बा- म्हाका पुणी मेव लागे कितें जोडयतलो हांव आमच्या नशिबान आहा ते हेच इल्लेशें दूध इल्लीशी साखर मागीर फुडें कितें जालें मावशे जाणा जाकरू एका दिसा एक मनीस फावून सोडलो आनीक म्हज्या घरकारा लागीं 60 लाख रुपया मागोंक लागलो माझे मुझे माय 60 लाख ओय बाबा आणि तें दिले ताणे आमच्या बंगल्याचे रीण काढून दिले पूण म्हाका अजूनच खबर ना ते 60 लाख रुपया ते मनशाक कसले गरजेक जाय असले ते शेकी ते म्हज्या घरकारान आमच्या बंगल्याचे रीण काढून ताका दिले बोंगल्याची रीण काढली आनीक 25 दिसांनी कर्जाच्या आतंकान म्हजो घरकार सोंपलो दवरून म्हाका आनी म्हजे तुवेक एक सुरी ह्या संवसारान भोंगो मावशे तुमचे तुझी इस्तोर आयकोन म्हज्या दोळ्यांनी दुकां येयली मावशे जो कोण देवाचेर पातयेता ताका देव केन्नाच सोडिना पुढो राव नाकाय मावशे पुढो राव नाकाय जाणाय बाबा इतल्यान कांयच जावंक ना त्या रिणकारान आमचो बंगलो आपल्या ताब्यात घेतलो आनीक आमकां बंगल्यांतली भायर काडली बा बोंगलो गेलो आनी भायर काडली मार किया ताणी आमकां कितेंच व्हरोंक दिवंक ना बंगल्यांतली पूण सोडून एकूच फोटो बोलो धोदीरो मनीस गे बा हा? त्या उपरांत त्या उपरांत हांवें म्हजे तुवेक लोकांगेर काम करून वाडयली आमकां सोयऱ्यांनी पासून सोडून दिली आमी सिरवी सोंपताना आमकां वाटेरूच डेबीट कार्ड मेळून ताणी आमकां हांगा हाडली बाबा ताणी आमकां हांगा हाडली कोणे मावशे ही तुझी इस्तोर आयकोन माझ्या जिवाक खूप वायट दिसले पूण मावशे हांव सांगता तें आयक म्हाका दिसता तुमी हें घर आतां सोडून गेल्यार बरी कित्याक तो देव सार ह्या घरान आसोसोर तुमचें कांयच बरें जावपाचें ना पूण सद्याक तूं बरी ना पयलीं बरी जा आनी मागीर चिंत पूण हांव आसतना तुमी कांयच भिवपाची गरज ना माय पळय हें पडलें कितें मागीर तू कशी आसा माय बाय हांव आसा बरें तू कशी आसा तू कित्याक रडटाय बाय रडो नाकाय म्हजे रडो नाकाय पण जागरो आसा ताणें म्हाका वखद दिवन म्हाका मातशें आतां बरें दिसलां बा बरें दिसला माय मातशें बाय बरें बाय दिसलां तूं मावशे बासत कांय इश्क काडी नाका ती बरी जातली जात्रो कसले नशीब आमचे आणि या फुडें कितें आमचे जातले जात्रू जाणाय जात्रू हांवें मायक लागून
त्या वाटातल्या फिल्सुमाना गेल आणि शेजाऱ्या गेल लेगून तुडवाचो आधार मागलो पण कोणेच आमचे चुरचुरे करूना जागृत कोणेच आमचे चुरचुरे करूना म्हजे लागी पण कितें हा गो बाय दितलो म्हणल्यार हांव जाता पादिशेर बाय माय बाय तू रडो नकाय रडो नकाय म्हणजे तुवे जेजू क्रिस्टन सोसला ताजो उगडासूच केला एक दुःख आमचे व्हडलेशें न्हय गो बाय हें व्हडलेशें न्हय होय जावं तेव्हा तुजी खोशी होय बाय चल हांव तुमकां कितें चोरया जेवण घेवन येता तो डेवीड देवसा येवचे आनी ना तर तुमी उपाशी पडटली रडो नकाय म्हणजे Oh my God! This what in Goa is making me kasar. Odkila? Sogle nillay kite all sleeping? Odkala zalyar good and walk on zalyar very good. So Azmale, you throwing myself Barkan Katrina. लंडना फामाद किर्यात आता तुम्ही म्हणटली हांव किर्यात जाल्यार वाय कॉलिंग माय सेल्फ बडकान यू नो आय वॉज वर्किंग फॉर प्रिन्स चार्ली इन बर्मिंगहम पॅलेस ताका सोडून गिविंग अँड कमिंग टू गोवा अँड आय हॅव बिकम फ्रॉम किर्यात खथवीन to Barkan Katrina. Look, my figure has become like Katrina. Doom, majale, doom. Stop! This Abel what? Rebek was opak ever ready and looking like sexy lady. Like sango? Bye like sango? Bongo more sota. Bongo more sota tuka. Otherwise, complaining your wifey, you know? Okay. आता हुई पावलेली आणि रेबेक वाजवले आणि म्हाका शेरायले मरे ओके लंडनाक सावन हांव गोंयांत येवन ही हांवें म्हाजी एजन्सी उगडल्या किर्यादा सप्लाय करपाची किर्यादाक हांव रेजिस्टर करता तांकां ट्रेनींग दिता एक्टिंगूय शिकयता आनी हुंयसरूय कामाक लायता म्हाजें बिजनस तर एकदम बरें चलता एक सॅम्पल दाखोवन तुमकां सोत मानची ना तुमी आता कितें करूं जायती हांव इंग्लीश उलयताली पूण आतां तुमकां मातशी तुमकां घडे म्हाजी एक्सटाची इंग्लीश सोजमोची ना देखून हांव कोंकणीच उलयतां तुमकडेन सोजमलें तर आतां एक धाकटेशें सॅम्पल तुमकां दाखयता ती मॅरी पॅरी आहा न्हू तियात्राची बरोवण्या डायरेक्टर ती हांवें कामाक लायल्या आयकत जाल्यार हांवें दवरता चलतेली पिल्या भाशेन सारकी असो आतां खूंय गेली काय ट्रेनींग दिवपाक दोगा जाणांक आपयलेली खबर ना एकटा आसतली हुंय म्हूण कोण जाणा हुंय भोंवता काय आया या या हॅलो मॅडम वोय आनी तुमी हॅलो मॅडम केलें तुका काम मेवतलें रे सारकें जोरान म्हणा मरे गुड मॉर्निंग मॅडम वय जरी तर तुम्ही हे शिकयता तशें तर करशा जाल्यार तुमकां कामूय बरें मेवतलें आनी टिप्सूय बरें मेवतलें सजमलें ओ येस पळय दोगांयकी सांगता तुमचे पयले लिसांव जावं दी ज्या घरांत तुमी काम करतात त्या घरांत तुमी आपणाकूच साहेब आनी मॅडम म्हूण सोजपापाचें कित्याक त्या घरांत तुमी फकत 4 वरां काम करपाची मनशां आनी तुमचो साहेब आनी मॅडम उरलेली 20 वरां काम करपाची किर्यादा सजमलें ओ येस मॅडम तो बोर्ड घेऊन तू रस्त्यार कित्या भोंवता अरे कितें सांगू तो बोर्ड घेवन भोंवता कित्याक ते पुलीस म्हळ्यार फाटीक लागता पळयता थिंगासर कमिशन मागोंक भोंवता देखून तो मोबायल कहो एजन्सी हांव घेवन भोंवता जाणा मरे तूं टॉयलेट आसता ती मोबायल तशी हांव ती घेवन भोंवता नाल्यार फाटाफाट येता मरे सोदूंक म्हाका होय ट्रेनिंग बरी चलता आमच्या हिटलराक बरे हरपतले होय न्हू होय मॅडम एक सांगू होय सांग ही सॅम्पल हूंय आसली अरे कामां सोदूं येता ती म्हणली सॅम्पलांच येता न्हू आनी
आनी खंयची सोदू रे ना पूण तेजी स्प्रिंग गेल्या काय दिसता म्हाका अरे गेले ते सारखे कर रे तू मागीर पळय माधुरी ये गो अशें उबें राव सांग मॅडम आवय बरें माडटा मगो तूं सांग मॅडम म्हणून अगो तुका सांगता जेन्ना पळय तुजो साहेब घरान आसता न्हू तेन्ना तुज्या मोबायलार मगो रिंग टोन कितें न्हू जाणा मगो या या मोगा मोगा गपान धरू काश आवय अगो तुका हांव कितें सांगता आनी तूं कितें काय तेज्या बराबर मी रावता गो मॅडम काय बो नाचवता आवय नाचता मागीर दोगांय नाचा मिथुना भाशेन आवय लायक जाला कितें गो आयक गो माधुरी दुसरें सांगता जेन्ना पळय तुजी मॅडम घरान आसता न्हू तेन्ना तुजो रिंगटोन कितें दवर जाणा मगो जेजू आपयता जेजू आपयता सजमले ओ येस जागरू पळयला बरें एक्टिंग दिता तशें शिकयता पळय ते कोत्ता सारकें वाटता ना मॅडम ते रोडटा मॅडम हांव एक्टिंग कोन्ना एक्टिंग कोन्ना ओरांनी रोडटा वाटता आगे माझी माय राव तू कित्याक वाटता गो कितें जालें गो मॅडम होय? जाणा मॅडम सांग. काल भाटकान घरान नाचली तेन्ना हांव? भाटकारान म्हाका भाटकारान तुका कितें केलें गो भाटकारान तुका भाटकारान कितें केलें गो अरे तू गिरा रे सांग गो मॅडम भाटकारान म्हाका जायते काम दिले आय साहेब साहेबा बोगस काम दिले आमच्या भाटकारान तुझे काम केले काय म्हणून तुझे काम केले आणि जाणा मॅडम होय भाटकान घरान नाचली न्हू सो भाटकारान म्हाका आपल्या रुमान व्हरोन रुमान न्हू कितें केलें गो भाटकारान 30 पावटी 30 फावटी कितें केलें गो 30 पावटी सान मारूंक लायली साहेबा सानूच मारूंक लायली मुगो हळले घेवन बसता मुगो तू सान मारूंक आणि लायली जाणा मॅडम होय सान मान 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 या म्हज्या हाती पासून फोड येयले आवय आणि मॅडम सान मारून पळय ती म्हाका इतलो राग येयलो होय? हांवें सान्नी फोटो घेवन तेज्या पोटा भायर मारून धांवून येयली आवय माधुरी कोण म्हण पोट्या बाराबून सान्नीचो फुंटो मारता गो तुवें कितें करूंक जाय आसलें सान्नीचो फुंटो घेवन जालो आनी तेच्या थोड्या बाराबून मारून तो आते हाते पत्ते करूंक जाय आसलें सजमलें ओ येस मॅडम बरी आहा. सारखे सांगले तुये होय. दुसरे फाटी तशेंच करता बरें मॅडम आतां हांव वयता बरें खंय काम आसल्यार रोखडेच फोन करता हांव बरें येता बरें ओके? हांव मरे आयज लंडनाक वयता मागीर लंडनाक सावन येयलें म्हणटा तुका हुंयसरूय काम पळयता बरें मॅडम ओके ओके बाय बाय माधुरी कितें रे इनकमिंग फ्री दोरा कित्या ही गाडी सर्व्हिसिंग करून हाडया नॉटी बॉय खंयचो जाणा बरें जाकरू हय मॅडम आयज 3च्या फ्लायटार हांव लंडनाक वयता रे हय. एक 2-3 दिसांक रे रोखडीच पोत्तून येतेली आनी म्हाज्या बाराबून कोण एकलो आंद्रे आक्षी म्हणून येता रे आंद्रे याक्षी होय. मॅडम पळय सांग. लंडन आसून येवन म्हाका विसरशी हे ना रे होय. तुका आनी जाता रे हांव फॉरगिव मी नॉट हा अरे ते फॉरगिव मी नॉट न्हू रे ते फॉरगेटफुल मी नॉट थिंगा लागी पडटा आता येतलो रे तो हिंगाच येता म्हूण सांगलो म्हाकाय म्हणून वखद जाता रे पॅकिंग करूंक वचोंक जाय येता सांगला? येता येता यो रे यो रे येलो. असलो आजी माझी माय लंडनाक वयता रे ओ लंडन वयता होय अरे बाबा तू लंडन वयता होय ही मातशी आनी पोन्नी नाली बरी ना ना नेई आम चोड एसले बरी न्हू थिंगा होय तू पळोवपाक दिसता बोमाय कुडान वयता काय मग अरे जाणा मरे आंद्रे आक्षी तू हे हिथ्रो एअरपोर्टार सावन देंवलो म्हणटोच तू हूंय वयतलो रे पयलो लंडनाक स्विडना एका वॅम्बली काय हिंगा रे सावथ हॉलू हांव स्विंडना वयता स्विडनाक वयताय अवय सगळे माझे आमी काय ते स्विंडनाकू हाय आवय स्विडन आनी एकलो सुबेज जालो मरे तू स्विंडना कोणा पुरी वळखता अरे तू कोणाकूय विचार रे हांव कोणाकूय वळखता तू ते जोल्ला कामला वळखता आगे जोल्ला? तुझे माय जोल्ले पावले लंडनाकू अरे कोण कोण रे जोल्लो तो पिल्लांनी कामा हा तो पिल्ला पिल्लानी
हे पिल्ला सप्लाय करता ताका पिल्लांनी म्हणना रे ते कॅचलँड म्हणटा कॅचलँड आ. साजमाला Catchland. होय तू ते रगड्या लोच्यो कोता आजे मुजे रोगडे पावले मिक्सर काय ना मिसता तिका रोगड्या आणता अरे कोण रे रगडो तो कोंबियानी काम आहा तो आय सायबा कोंबी अरे ताका कोमयानी म्हणना रे ताका वेब्स म्हणटा वेब्स वेब साजमाला तू ते जलान काम कोत ते डिविनो कोता पुरी कामा मरे जे जलान कितें करपाक तर तो जलानी काम कोत रे कोण रे तो तो कोण डिविनो काम करता रे जलानी जेलानी काम करता अरे बाबा ताका जेलानी म्हणना रे ताका आयसलँड म्हणटा आयसलँड येता रे तुम्ही आमचो जीव हावपाक एंड ते सगळे आमकां सापडटा मिसता तू कोणाचे स्प्रिंग हितूंल्या कोणाच्या आनी कितें जाला तू ते इताला ओगोता विता लागू इताल कोण विताल रे तो मिनेची हॉटेलान काम करता तो हा मिनेज हॉटेल ते कोणचे पुला सगळा हाते मरे ते मिनेजीस रे झिगझॅग म्हणटा पळय तो होय विताल होय हे बरें हा तुज्या होय बरें दिसता शेडे राव रे तूं आनी कितें लोक रे कित्या ए कित कोत रे आजी मुजी माय राव रे कित कोतो पळय रे, पोटी घेऊन पळय वयता रे हा पोटी घेऊन वयता तू अरे काय खबर ना तिंगूय सकाळचे नंबर 2 करपाकूय लायनी लागताय मागीर अरे म्हाका थिंगा सकाळी वचपाक कामा ओगोत जालो होय आनी म्हाका नंबर 2 तेंकोले म्हणटू होय कित कोत्तलो कितें वतलो खूंय धांवतलो होय देखून सगले हितूनूच होय बेस्ट बरे सगळे वय आतां हांव वयता म्हजो बॉडी वयता मॅडम? वय म्हाका पॅकिंग करूंक जाय रोखडो यो येता. हिंगा उरशी उलोवपाक येता ते आमकां सांबाळ राव रे ही दोन पॅन्टा कित्याक रे तुका काय खबर ना होय ही दोन्ही पॅन्ट माझीच तुजीच होय एक व्हडलें एक धाकटें माझीच ती म्हणजे अरे एक माय प्रेझेंट सायज आणि एक माय फ्युचर सायज म्हणजे तुका काय खबर ना तिंगूय काम कोण 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 सारखी सुकलो बॉम्बिल जाताय आजी मुजी माय देखून आय तोकोलोजी उजार करून ही माय फ्युचर 0 सायज शिवून हाडल्या शी बेस्ट मरे हा राव रे ओट्टोच घेवन हुंय बेब्यांक धरून वचपाचो तुका काय खबर ना तिंगूय 8 जाता सगल्यो लायट्यो बंद आनी ते सकाळचे कामां वचपाच न्हू सगळे होय आनी म्हाका रातची म्हणटू तेकोले होय मुय काय तेकोवपा जायना आनी चुकोन मुय तेकोय जाल्यार काडगा न्हू होय देखून एमर्जन्सी यूज ओनली तुका टॅक्नॉलॉजी बरी हा तुज्या राव रे सगळें बरें हा हे बोल खूंय वता तूं तुका काय खबर ना सगळें हांव जाणा हांव जातलो हांव सारकें सांग काय खबर ना हा अरे आक्षी बाल्या काजार जालोय भालो कोण डुकरांक मारूंक वयता पळय तो तो आक्षी बाल रे बाले पावले सायबा भोगून बाले जोडले रोगडे सगळे लंडन त्याची काजार जाला हय आणि आक्षी काय लोक कोण उरलोल ना हय. सगल्यो घरां बंद हय तेणे आयकोल वय हांव लंडना वयता म्हूण स्विंडनाक हय सो हे बोलूय धाडलंय आक्षी लोकां स्विंडनाक आणपाक हय बरें हा हे माडामीक मेवताय बरें ती एक स्प्रिंग आणि ही स्प्रिंग होय बाबा हा एक काम कर होय आता वयच्या आधी एका एक बरें व्हडले लॉक मार एका होय आणि लोक होय कित्याक तुका काय खबर ना हे हिंगा उरत आणि तू लंडन पावत कित्या हय बरें हा? हांव वयता म्हाजो आबी हांव चुकतलो हय हा हा. बरें तर हा तुका काय खबर ना येता पूण म्हाका सगळी खबर हा तुजो दोडो त्या शालटाचेरूच आसा म्हणून आणि मिस फिजिक्स ते शॉर्ट ड्रेसीस घालून लेक्चर दिलो जाल्यार फिजिक्स सोड बायोलॉजी जाल्यार सारकी चड शिकोन जातली आल्फ्रेड
तुझी ती फकाणा केन्नाच काबार जावची ना. वय वय आणि तू सारकोच साप न्हू सारकोच व्हेजिटेरियन. वय रोकडो सिरियस जालो. पण ऑन अ सिरियस नोट रॉनी तू म्हाका एक सांग, तू त्या फेलिक्स आणि टेलिस हांच्या बरोबर कित्याक भोंवता? अरे तुका आनी कोणूच इश्ट मेळना? इश्ट ना आणि ते कोण तर ते आमच्या बरोबर कॉलेजीत शिकवना कितें. अरे जोरी तर आमी तांची इश्टागत उणी गेली जाल्यार आमकां व्हड मान आसतलो. व्हड मान आणि खूय अल्फ्रेड. अरे रॉनी मोच्या इश्टा, अरे तांकां आनी आमकां सोर करूं येता. अरे ते जावना सारखे होलके जातीचे मनीस मरे आणि आमी दोगूय वरात भावंड. अल्फ्रेड आम्ही हांव जोरी तर तुका ते शिमितेरी नवरात तू सोदून काडशी कोण बोळके जातीचे आणि कोण भामोण पळय ते. अरे ह्या तेंपार त्यो जाती काती उरल्या तुका आनी कोण देड शाणी मेवलो रे. म्हजो पापा आणि मामा सारखे आमच्या आईगारान दीस रात उजोती जातात फकत या व्हडपणाक लागून. म्हजी पापा आणि म्हजो भयण दीस रात म्हजे लागीं जोकाडटा फकत हे जाती कातीक लागून. कोण तुझी भयण सेलिना त्या बँकाच्या मॅनेजरा लागीं काजार जाला ते? होय ती दोगांय एक जावन म्हाका काला उडोवंक सोदतात. पूण एक मात रॉनी, तू सारको तुझ्या मामा पोरी. होय म्हज्या मामांक आखो वाडस न्हय पूण आखो गांव वखाणटालो. कारण ती जावन आसली गरिबांच्या मोगाची, कालत्या उतराची आनी शांतिकायची. त्या पासून अल्फ्रेड म्हजे इश्टा म्हाका नाका म्हजे पापा आनी म्हजे भयणी तरी दुडवाचे आनी गिरेस्कायचे मोडपण. पूण म्हाका जाय म्हज्या मामा पोरी गरिबांचो मोग. वाव, काय बरी उतरा तुझी रॉनी, एकदम लांबिकायची. तू तर इलेक्शनाक बसलो जाल्यार जरूर मंत्री जातलो. ती फकाणा केन्नाच काबार चल आमचा कॉलेजचा टाइम जालो. कॉलेजीचो टाइम झालो काय शालटाचो? सोगली कवर बघा. नाही म्हाका फोडून खूय बेताय. म्हाका सोड भाटकारा. म्हजी माय मोहनाचे वडवडे काडटा भाटकारा. हे वखद तिका भाटकारा. हे वखद हाडूंक तुका पयशे कोणे दिल्यात? म्हाका सारखे सांग. भाटकारा तू जाणा भाटकारा, आमचे लागीं एक पयसो ना. त्या खातीर हांवें म्हज्या मायच्या पोटात पायन घातलेली काजराची मुदी विकत हांव हे वखद तिका घेवन येयला भाटकारा. आनी डॉक्टरान सांगला तो रोखडोच तिका पडोवंक येता म्हणून. आनी डॉक्टर येतलो? हांवें तुमकां आमगे दवरलेली फकत म्हज्या पाठान वर करूं. आनी आतां तुका बरें सांगता, हांव परत घरा पावच्या आदी तुमी म्हज्या घरांतली दोगांय भायर सरोन येतली. खंय आसाय? जाकरू खंय आसाय? म्हाका कितें जाता दिसता जाकरू. जाकरू ए मावशे, खंय गेलो जाकरू तू? जाकरू मावशे काय घेऊ नका. आणि ह्याची बाहेर पोवपाक गेलो. तुका काय जावना मावशे? काय घेऊ नका. ह्याची बाय डॉक्टराक घेवन ये पळय, हे तुमचें जालें. म्हाका दिसता म्हजो निमणो वेळ पावलो म्हणून जाकरू. जाकरू मावशे, जाकरू मावशे, म्हजे तुवेचे कितें जातलें जाकरू? म्हजी बाळलेली तूं जाकरू. तिका कोण सांबाळटलो? कळू नका मावशे. पळय त्यो पोतरेदार आसतना तू कांयच घेऊ नका. फकत देवाचेरच विश्वास कर. जाकरू सगळे दारार पडटले. जाकरू म्हजे दुवेक वाटे काय जावंक ना न्हू. सांगे मावशे. हे पडे नेटी बायले. हे पडे. तुका काय जावचें? तुका काय जावचें? तुका काय जावचें ना माय? तुका काय? डॉक्टरान म्हजे लागीं वखदाची बाटली दिलेली. ती वखद तुका दी म्हूण माय. पूण हांव तें घेवन धांवन येता आसतना हांव फातराकातून सकयल पडली माय. आनी ती वखदाची बाटली सोंसली. पूण काय नेजो माय? काय नेजो? डॉक्टर येवचो जालो. डॉक्टर तुका चोंक येवचो जालो माय. तू बरी जातली माय. तू बरी जातली माय. बाय तुका काय जावंक ना न्हू? आम बरें जावं.
माय माय किती जाता माय 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 किती जाता माय माय मोठे माय खंय बेताय करून फार निस्तूर मनान माय तुजो घेतलो गार सोडून बेताय हांव येता फाटाफाट रक्ता माया उगडास करून उड्यान दवर सुवार रक्ता माया उगडास करून उड्यान दवर सुवार रक्ता माया उगडास करून उड्यान दवर आसतेली म्हूण 4-5 किर्याद आनी खंयची गोवाक सांगल्यार किर्याद हाड म्हूण तो आपले मायक विचार आवय तिचे आनी तोंडाक कोण लागतलो ह्याच पासून हांवें चिंतलां हे किर्यादाचें काम थाऱ्यार घालून हांवूच फुडें सरल्यार बरें म्हणून आनी हाकाच लागून हांव हांगासर एका किर्यादाक मेळोंक आयलां रोणीच्या फ्रेंडान सांगलेली हांगा एजन्सी आसतली म्हणून फोन मारल्या बरो हॅलो हाय शार्लेट हांव सेलिना रोणीची भयण त्या किर्यादान म्हाका हांगा मेवता सांगलेलें न्हय ओके ओके दॅट्स फायन बाय येते काय विचारता अगो कितें कितें सांगलेलें जे मेरेन मॅडम साहेबाचे पयशे चोरिना ते मेरेन ते पयशे चोरूंक फावना आतां सांपडलें मुगो ट्रेनिंग दिता ते सारकें करूंक जाय गो आसूं आसूं कितें कर आमच्या सदांच्या जाग्यार तूं यो हांव तुका थिंगासर मेवता कोण मुगो कोणाक सोदता यो तूं बरें हां फोन दवरता बाय मेवची तूं मचाली म्हणटा ती एजन्सी हीच मातशें फुडें यो गो मातशें टर्न जा म्हाका पळय गो स्मायल कर उपकारतेले तुका वयसरूय हांव मिडल क्लास घरान कामाक लायता पयलेच सांगता 8,000 तुका पगार मेवतले तितूंतले तुवें 20% म्हाका दिवचे पडटले समजलें जरी उपकारता जाल्यार सांग आगो हांव हांगासर किर्याद जावंक येवंक ना म्हाका म्हज्या घरान किर्याद जाय बरें किर्याद आवय किर्याद जाय तुका बापाय ओके 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 मिस्टेक इज रॉंग हांव सजमली एक कामाक येयला म्हणून एका दिसता किर्याद जाय ओके मीट माय सेल्फ एडकॅन कॅटरीना आवय हे आनी कॅटरीना दिसता हे पळोवपाक खंयचे नाटकांतले धांवण येयला अशें दिसता आवय अगो तूं कितें उलयता काय न्हू लंडनाक तसो गोंयांत म्हाका बरो रेस्पेद आहा तुज्या असल्यान हांव फुटलेले तागडे घालून जगता सजमलें कितें गो राव गो तूं आतां उलयता आयकलें गो तूं म्हाका एक सांग तुका किर्याद कित्याक जाय गो कुंभोवपाक रांदपाक वा जमीन पुसपाक धुवपाक राव गो तूं म्हाका एक सांगू तुका काय काम
करपाक जाय आवय तुका कितें दिसलें गो किर्यादा म्हणजे हिन्या दुकर घालो आनी हिन्या चेरुसा भायर येयली आवय किर्याद दाखय म्हणटा ते अगो बरें गो एक पासून किर्याद ना खूंय गो पावली किर्याद मुय पावली किर्यादा आपयता गो पयले तुका सिलेक्ट करून दी माझ्या किर्यादाक तू मानता जाल्यार पळोवया मुय पावले काय माधुरी यो चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ding dang dang, dang 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 dang, ding dang dang, ding dang dang dang. Hello everybody, myself Madhuri. इंट्रोडक्शन झाले मग आता इंटरव्ह्यू कॉमेस कर बरें म्हाका एक सांग अगं हांव तुका सांगना आमच्या माधुरीक सांगता तू जो इंटरव्ह्यू घ्या म्हणून सजले म्हाका एक सांग तुका कसले काम येता म्हणजे कितें म्हणजे तुका कसले काम येता अगो तुका कसले काम येता ते सांग उरलेले किती बारीक खाते आमचे माधुरी करतेले बरें म्हाका एक सांग तू कितें कितें रांदता हांव सकाळची चाव करता दनपाराची तांतयां उकडटा सांजेची कोणगां उकडटा आनी रातीचो दीस उजवाडायता शी हे आनी कितें उलयता गो रातीचो दीस उजवाडटा अगो ते तुझ्या घरान काम करून अशे दीस उजवाड आयतले की थोड्या दिसांनी आपुणूच बारकान कशे जातले सजमले बरें म्हाका एक सांग तुमच्या घरान कितले बेडरूम आसात सांगो कितले बेडरूम सांगल्यार मागतेले एकूच आसा आवय एकूच खंय मॅडम कितें करूं कितें करताय आयडियर मॅडम बरें तशें जाल्यार तूं आनी तुजो घरकार मुगो सोफान न्हिदात आनी हांव बेडरुमान न्हिदतली बरें म्हाका एक सांग तुजो घरकार कितें करूंक शकता कितें उलयता गो म्हणजे तुजो घरकार कसलें काम करता तो बँकान मॅनेजर आसा आनी फूल टायम कितें सांगता ते ऐक आवय बँकान मॅनेजर खंय आनी फूल शिफ्ट करता तशें जाल्यार तुका आसता सारको टायम दिनासतलो म्हाका आनी खंयचो दितलो मॅडम हो बुडकुलो म्हाका सारको चलचो ना कितें बुडकुलो हो रोगडो रिजेक्ट होय येता टायमपास करपाक मॅडम खंय काम असल्यार रोखडेच फोन कर चलना ना चलचें ना म्हाका रोखडेच फोन कर धांवून येता ओके बरें बाय सॅम्पल अगं रोगड्या तुझ्या माधुरीन तुका रिजेक्ट केले आता हांवूय रिजेक्ट करता येता टाइमपास करून सायबा खंयचेय तरी किर्याक फावो कर हांव तुका वाटी पेटयतलें आनी खरेंच सांगता म्हयनोभर डायटींग करतलें हांव आनी कांयच मागना माय कांयच मागना मनशाचेर येत जाल्यार चारय वाटांनी येता माय पाय तूं आमकां सांडून गेले उपरांत मायनय म्हाका फटयले पाय आयज जावन आसा तिचो म्हयन्याचो दीस पूण हांव ह्या म्हज्या हातान एक पयसो नासतना तिका म्हयन्याचे मीस कशे भेटो आसले पाय पूण आतांच हांव एक मीस आयकोन येयला आनी तुज्या आनी मायच्या ओतम्या पासून हांवें जाय तें मागलां तुमच्या दोगांयचे ओतम्या सर्गीचे सूख फावो जावं आनी देव तुमकां सर्गीचे राज फावो केल्या बगर केन्नाच रावचो ना केन्नाच रावचो ना
अरे ती शालेटाची खबर म्हणल्यार दिसता म्हाका कितें जाता हे चेडवा कोण लायसा गोगो म्हाकाची इलेशे उदक घेवन आल्फ्रेड चल बेगी रॉनी तू ताका हात लाय नाका कोण जाणा ते कोण आणि ताचे दुयेंस कसले ते फुडें तुका आनी म्हाका ताचो वसो लागोंक खरो सोड ताका सोड चलया आमी कॉलेजीचो वगत जातलो वसो चलस आल्फ्रेड बऱ्या मनाच्या मनशाक देव केन्नाच वायट जावंक दिना पूण तूं पावता त्या मनशाक देवाची कृपा केन्नाच फावो जायनाची अरे देखूनच म्हाका दिसता एक तातूंतलेंच म्हणून ना फ्रेंड म्हाका दिसता ही चेडू कसल्याय तरी ओडचोणीक सांपडला म्हणून चल आल्फ्रेड इलेशे उदक घेवन यो उदक आनी वसल्यार हांव वाडिना तूं रावता जाल्यार राव म्हाका एग्जामीचो पेपर चुकतलो यो बेगीन आल्फ्रेड 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 हांव कितें करूं म्हज्या दोळ्यार वसो काडूंक सो आयलो चेडवा तूं खंयचे आनी तुजी माय पाय खंय आसा म्हजी मायपायच्यो कुडी आसा ते शिमितीरेंतल्या मातयेन बाबा ती दोगांय म्हाका नांव दवरून गेले हांव मायपाय नासलेले भुरगे म्हणून सगलो लोक म्हाका वाचता हांव मायपाय नासलेले भुरगे म्हणून समजलो चेडवा तुजो कसलोच फायदो ना देवाचो तूं देवूच जाणा चेडवा तुजें नांव कितें म्हजें नांव नेटी बाबा नेटी तुजें गोड खंय पडटा म्हजें घर म्हाका घर आसोन ना बाबा हांव कोणागेर सिर्विसेक आसा सिर्विसेक आनी कोणागेर ते डेव्हिड बाटकारागेर पूण ताणें न्हूच म्हजी पूण म्हज्या मायचे लेगून चुरचुरे करूंक ना सगल्या शेजाऱ्यांनी पयशे काडून म्हजो मायचो इतेर केलो बाबा म्हजो मायचो इतेर केलो कितें तूं त्या दोश्ट्या मनशागेर सर्वीस कोत्ता जो कोण एका मनशाची कापूत तूं ताका वळखताय बाबा न्हयच वखता पूण ताचे आखे गूण पासून हांव वखोन जाणा तो कसल्या भाशेचो मनीस पळय तो हांव तुका वळखना बाबा आनी हांव तुजें नांवूय नको पूण हांव सदांच देवा लागीं तुजे पासत मागतली तूं एक आज बडवो कसो म्हाका मेवलो म्हणून तुका देव बरें करूं नेटी म्हजें नांव रॉनी नेटी तूं आतां घरा वच आनी थोड्या दिसांनी तुका हांव आमगेर व्हरोंक येतलो तुमगेर नाका बाबा नाका म्हाका लागून म्हाका तूं दुखी जालोलो नाका बाबा तुका चड देव बरें करूं बाबा तूं म्हज्या असल्या गरिबाक माय पाय नासलेल्या भुरग्याक तूं तुजो आश्रो दिवंक सोदता म्हणून तुका देवान जायते देण्यांनी भरूं बाबा तुजी चिंतलेली कामां सगळीं देवान पुरी केल्यार पुरो आनी तुका देवान सदांच खुशाल धरूं बाबा तुका देवान सदांच खुशाल धरूं कितले मोगल आनी मोयपाशी उतराचे कोणाचे भुरगे जाय कोऱ्यांनीच ही म्हजी नोदोड पडून म्हजे कालीच सारकेंच धोधोडोंक लागले आनी ताची गालती उतर आयकून हे म्हजें मन सारकेंच उचांबूळ जावंक लागले सारकेंच उचांबूळ जावंक लागले अरे रॉनी तू अजूनही हांगाच आसा हांव जाल्यार तू म्हज्या बरोबर म्हज्या फाटोफाट कॉलेजीत येता आसतलो म्हणून आनी तू एकलो सांगा पिशा भाशेन कोणा लागीं उलयता आल्फ्रेड त्या चेडवाचेर म्हजी नोदर पडून म्हजे कालीच सारकेंच उचांबूळ जावन आनी ताची गालती उतर आयकून हांव सारको पिसो जालो आल्फ्रेड हांव सारकोच पिसो जाला आतां सामार ताका आमगेर हाडूशें दिसता अरे रे 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 तू ताच्या मोगान बा पडोंक ना मरे हांवच नको आल्फ्रेड हांवच नको
अरे तू नको पण हांव जाणा तुझ्या पापाक आनी भयणीकी तुजी खबर गमल्या तुझे कितें जातले ते चल चल या आमकां एग्जामीचो पेपर चुकतलो अरे तू तुजो खूप विसरलो कोणे म्हणला ते सारखे हो मोग सगळ्यांक किसो कोत्ता होय आता शालेटाकूय म्हाका चोवपाक पडटले आनी बायोलॉजी म्हाका शिकपाक पडटली चल रोमियो चाकरू हुंय गो तू हा वेर आर यू इतले दीस तुका लागून आतांच आयकून आयलें पळय मिस आवय तू मिसा गेला होय तुका देवान जाय बेसान बोलासतली होय देव बेसांग घालता तूं सुमान जालो तू केन्ना बेसांग घालतले तें नका पळय साकरू इतल्या दिसांनी मेवला हा होय व्हॉट अबाउट माय किस किस लाज बिस्टी मरे शिस हा तुक मरे कोण ते फकत मोगाचे हो ना कित्याक पडपाय तर त्या दिसा मरपा मरे मरपाची होय खूंय गेली दोरया न्हावपाक बरं नावपा कोणचे पण कितें जालें अरे त्या दिसा डेविड बाबा जाता मुश मोडे होय. तू आनी कितें जाता होय कितें जालें कितें कितें जालें जालें तें पूण सांग मू अरे त्या दिसा डेविड बाबा भियोन होय. धांवन 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 घारोयता सो मरे होय काजमी ती तागे शेणा गायरी मरे पणसा भाशेन बुकूच कम पळ्ळी पोणूस कोय पडली गायरी न्हू हा तू कांय कितें सांग आसा नामगो कांय सांग नामगो हा डॅमेज पा कांय सांग नामगो तुका आमगो बरें सारकें आमगो जालो ना आनी कितें कितें जालें अरे मुगे दोनूय सुजोल न्ही रे कितें सुचोवलें गो अरे कुलूले कुलुलेच मुगो कुलुल्यांक लागून तूं भियो नाका हांव शेक मारतलो सांजे सागरी शेक करुया हय लोकांक कोण नाका जागो एक तापाडी निवळ आतां खूंय वयतालें जाकलो तू पुरे एक बरी खबर हाडल्या खबर हाडल्या गुड न्यूज कितें गुड न्यूज रे ऑटो मोळो जाय मरे तुकोडे गुड न्यूज होय साकरू तुका बरे भाशेन सांगता हे बाणगोडी गावना किस मागल्यार तूं किस दिनाले मोग करूंक तुका टायम ना हे बाणगोडी गावना हुंयचे आनी हुंय ते पळय नाका तुका जाकलो तू आत्ता मोडपाक आतां पंच कितको पावल रे कित्याक आई बाणगोडी हुंयची धरू हे गुड न्यूज खबर सांगना तुका मुगे पायगे गुड न्यूज आजे म्हजे माय हांव साकरू तुज्या पांयाक साथ दिली आनी ना हे तुळी काजराची धूव हा आनी पांय गुड न्यूज हाडूंक लागलो आपूस कितें गो पांयचो अरे पायगे गुड न्यूज न्ही होय. आमगे दोगांगे काजरा गुड न्यूज हा आमच्या काजराचो गुड न्यूज हांगा पांय आपूस जाण कितें मिस्टेक केली काय म्हणून जाकलो हय मुगे पायच चड फोकान कोण नाक तूं ना हय बरें हय. मुगे पान सांगितलं कितें जाण तूं हय. अरे आम दोगांय लिपोन 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 मोग करून भोंवताय न्ही रे हय लिप्पाक घर वचता म्हणला मोग करपाक हा. पाय मुगे सोमते काजरा तयार केल्या काजराची होय रे. बेस्ट हो गुड न्यूज सारको आनी कितें गावा आनी मरे हय. जाकलो तुक सांग पाय कितें जाण तूं हय तू काजरा डेस्प्रेस करपाक कांयच गरज ना म्हूण बर जालें हा शी आगो मोगोड म्हणून कितें हांव जाता पादिशेर हय काजरा देसपेस काय ना होय रे मुगे हय. पाय सगळो कोत्तो न्ही हय. रे आनी तुका मुगे पाय कितू बांगरा गुड रे होय बांगडा होय, बांगरा गुड ताका जायत ग्रेस काय हा. होय बांगडा गुडो काजराची पायकुची की हरोन नाका 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 आसूं आनी हांव पाय मागे एकली अपुरबे धुमू रे आतां कळलें गोर जावं मिस्ता हांव हुंय जाणा आगो इतलो गो सांग जा कोण जेवच्या खंय घेवंक वयताय तर सारे पयलें सांग मुगो गोर जावं म्हणून होय रे जाक बरें गोर जावं मुगो होय. बेस्ट आतां सांग तुका कितें जाय तू जाकू तुका हांव एक सांगत रे होय. तू म्हाक सोड हाल्या दुसरा मेलो पळोवशी हा शी 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 हांव आनी काय तुका सोडटा हा हे भाजलेले मेवला ते कोणाक नाका याची बसोन मागीर गोपाळ हावपावयशी शी पळय साकरू आयज सावन तुका सांगता सगलीं फ्रुटां हावपाय सोडटा पपाय नाका पेरां नाका केळी नाका कांय नाका हे चिबोड मेवला बी बरो साकर घालनासतना हायत रावता जाकू तू म्हाका खरें सोडपा ना मरे चाय आनी केन्ना सोडना पूण आज काल आनी चेड्याचे विस्वास हुंय हा रे कित्याक गो आज काजा जाता ते काय दुसऱ्या मागान पडटाय हे शी हांव तसलो न्हू साकरू हांव तसलो न्हू. तुका लागून कितें करूंक जाय सांग म्हाक मरे जाकू तू पायच बरेन काजरा जुरामेंट दिता मरे काजा जात म्हणू जुरामेंट जावं होय रे जुरामेंट जुरामेंट जावं होय होय
जुरामे तुका दिता जळाच्या कोंबरेचेर पोंग्याचेर पोंग्याच्या फुलाचेर फुलाच्या फळाचेर फळाच्या पाळाचेर पाळाच्या पाळाचेर पाडा केली म्हण पाड म्हण रे जुरामेन दितालो हो तुगे जुराम येतो तू पाड शिंपताला वा माग शिंपता रे शिंपोंक जाय मगो होय शिंपोंकूच जाय मगो काय रे मोय पायल्या कुपाच्या थेंब्याच्या पावसाच्या उदकाच्या लाराचे अरे आज दोन नुसत्या दोन पावा कित रे काय बरं ना पायाची नाक शेणसान जुरामेन दितालो जागृत तुझ्या फकान मागशिवी पण नाही अरे तू काय सांगताले म्हाका जुरामेन साथ दी म्हूण होय. आणि तू नुसत्या दोताला वा मुच पडतो रे आणि हे नुसत्या केसो उजरायतो रे उजरांक जाय मगो साकरू तुका सांगता हांव एक पाट उजरांक कॉमेस जाय एक पासून कॉल सोडचो ना उजरांक जुरामेन जा मगो होय रे कोण जुरामेन जा मुगे पाय फुड्या जुरामेनचो पायच्या उड्यान जा मगो होय. पायच्या उड्यान जा मगो चल, बेगीन ये. चल पायच्या उड्यान जा बेगीन. पाय बेगीन गेल्या बरो नेथे बरे बसेंदार आयज आमच्या भाटान पाडो जावचो आसा म्हणून आणि इतले सोबतकारान काम पडलेले असताना अजूनही ताची खबर ना येऊ दी ताका आयज सारखीच ताका बूट शिकयता नाती येतलो वेळ तू खंय असले म्हाका सारखे सांग तुका खबर नासली आयज आमच्या भाटान पाडो जावचो आसलो म्हणून जाणा असली बाडकारा पण आम्ही सांगतान घरा येताना काम असताना तुका मिसळाय आज म्हजो मायचो म्हयन्याचो दीस बाडकारा देखूनच आम्ही सांगे म्हाका तुजो कसलोच शेळमाव आयकोंक नाका तुका हांव बरें सांगता आतांच्या आतां ह्या घरांतले तूं भायर सरून वच पाडकारा ओ पाडकारा कितें जालां तुमचें तुवें सांगलेले ह्या तांबड्या माडाचे नाल 150 तरी पडटले म्हणून 70च पडल्यात पाडकारा कितें 70 नाल पडल्यात अरे तुमी पाडेकार चोर तुमकां पातून जाता राव हांव येता आनी हांव तुका सांगता परत हांव घरांत भितर सोदच्यावी तूं बऱ्यान म्हज्या घरांतले भायर सोदतले कसले म्हणून दुनिया तुवें दुखे म्हाका फावो केले कोणाचो आदार न जावन हे दुका वेसोसचे पडले तूच म्हाका दुनिया दी आदार कितें जायत म्हजो फुडार तकलेर म्हज्या चिंतनाचो भार कसले दीस येयत मारेकार कसले म्हणून दुनिया तुवें हे दूख म्हाका फावो केले कोणाचो आदार न जावन हे दुका वेसोसचे पडले हे दुका वेसोसचे तुम्ही भायर सरून काय वेता बाटकारा पूण आतांच म्हणून खुया वचो बाटकारा खुया वचो म्हाका तुजो कसलो शर्मा आयकोंक नाका हांवें सांगला
माका तुझी सावली न्हय तुझे तोंड पासून पडूंक वीट येता बरेंच सांगता भायर सोड म्हणल्यार भायर सोड यातना सतत कितें काय नो भाटकारा काय नो नाती भाटकारा तुका या घरातले एक कुस्कूट पासून वरोंक मेवचे ना देखून ती तू पोटली म्हज्या लागीं भाटकारा हांवें सांगला ती पोटली म्हज्या लागीं दी म्हणून ना भाटकारा हांवें सांगला ती म्हणून भाटकारा हे मुझे पोटले एकूच मोलादीक वस्त आसा भाटकारा ती तरी तू म्हाका व्हरोंक दी हांव तुज्या पांया पडटा भाटकारा हांव तुज्या पांया पडटा हांवें सांगला तुका कसलेच कुस्कूट व्हरोंक मेवचे ना म्हणून देखून भायर सर म्हज्या घरांतले पळोवया ताजी कसली मोलादीक वस्त फोटो कोण फ्रँकी खंय पुरते म्हाका मेवतले रोनी बाब हांव तुका सारकें आहा पळय तें सांगता जरूर तर त्या देवसान डेवीड बाळकारान ताका घरान भायर घालूंक ना न्ही जाल्यार त्या नेटी बायक तो सिरियस एक्सिडेंट जावचो नासलो कितें सिरियस तू कोणे सांगता जागरो होय रोनी बाब काय पर्यंत नेटी बाय आसले रानवी कुत्रांचे ताची चिंतून म्हज्या दोळ्यान दुकां येता कारण म्हाका एक निमणी चाप पासून मेळोंक ना म्हणून जागरो तू ताची खबर आयकोन जाणा ते कोणाच्या मोटराक सांपडले पळय ते ना रोनी बाब पूण आयकलां ते प्रमाणे जाणा ज्या मोटराचो पळय ताका एक्सिडेंट जालोलो त्याच मोटरान हूंय ताका हॉस्पिटलान व्हेलां पूण फूय व्हेलां ते हांव नको खंयच्या हॉस्पिटलान मारगांव म्हापसा पणजे पळय ते जागरो तुमगेर ताच्यो कसल्यो वस्तू बावल्या ओ घोडी ताचे एड्रेस वस्तू आनी हुंयच्यो रे बाबा आसा फकत 3 पिंजलेले इस्तीद रोनी बाब एक बोर्ड उगो आसायलो त्या विस्तिदांनी ताचे एक फोटो मात हांवें पळयलोलो कितें फोटो होय आयकलां ते प्रमाणे जाणा नेटी बायचो हूंय त्या फोटोवार जीवच आसलो जागरो तू म्हाका तो फोटो हाडून दिशी हे तुजे उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना पूण हे जागरो ही खबर तुमच्या डेव्हिड बाळकाराक मत कमोवंक दिनाका अरे रोनी बाब तूं तो जाणाय तो चोरलो चामटो पळय तो तेजी एक वोस सुणपाची हा पूण तूं भियेनाका हांव मरे कसली तरी आयडिया कोत्ता अशें कोत्ता पळय तो तर हिटलर जाल्यार हांव बोटलेर आयज एक काम कोत्ता वयता तेच्या जेवणान भायरी घालता तेतूच लेडीज लेकाची भायरां बंद केलेली आयज हेची बुलेट स्टार्ट मारता वचोन ती टॉयलेटीन फोटो 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 करून तेका फोटो फोटो करून दी याद ना तो फोटो चोरून हाडून तुका दिता तुका देव बरें करूं जाक्षू तुका देव बरें करूं त्या पासत तूं कांय भियोनाका ह्या सान तेजी नेरवाय चावलेली आसा भायरा बाराबून गेलो जा गेलो तूं कांय भियोनाका तुजें हांव काम करता ओके देव बरें करूं जावं त्या फोटवाक पळोवन हे म्हज्या काळजाची आस भागयतलो समजोन नेटीच म्हज्या सांगाताक हासाशें म्हणून पायची गोर ते पायची गोर असली चूक आनी गोवाच्या घरान मेवता हांव हांगासर राणी आनी गोवाच्या घरान नोकराणी शी. एकूय पावलें तर एक वर लेट केन्नाच टायमार पावता फोन मारल्या बरो हॅलो हॅलो डॅनी नेंजोप्पा कोण सेलिना बेबी
आनी कशें आस ग आनी म्हाका कित्याक मेळोक येवंक ना येतेले आनी खंयचे गोवाच्या घरांतली कामां काबार जाले येतेले न्हय ते सगळे सोड तुजे किरियत खंय पावले रे बेबी ताका आनी एकूच मिनटी ते रोकडेच पावतले बरें बरें हो आवाजार सारको नंबर 6 दिसत पूण ताची कामां मात 6x6 36 मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए 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 हेलो एवरीबॉडी माय सेल्फ मलायका सांगू कितें भितरल्यान माधुरी गो या बुडकुल्याक हांवेंच रिजेक्ट केल्लो कितें करूं कामाच मेळना ताका लागून पत्ते येवचे पडले बरें बरें मागीर उलयता ए तू कोण गो आमी मलायका वेंगपाकी ब्रॉट टू यू बाय डॅनी डेंजपाकी ओके की म्हाका एक सांग तुका कितें कितें येता म्हाका म्हाका उमेद येता आनी राग येता कोणची म्हजे जेन्ना कोणी पयशे उडयता तेन्ना म्हाका उमेद येता आनी म्हजे जेन्ना कोणी पयशे काडून घेता तेन्ना म्हाका की राग येता म्हजे लागीं विचार नाका कितें कितें येता म्हजे लागीं विचार कोण येता आनी कोण वेता बरें बरें म्हाका एक सांग म्हाका पयलो म्हाज्या प्रश्नाचो जबाब दी तुज्या सगळ्या प्रश्नाचो जबाब हांव तुज्या तोंडार दितली फाट करून उलोवपाक म्हाका संवय ना बरें पयलें तोंड हांगा कर फाट थिंगा सांग. आतां म्हाका सांग सकाळीं उठून तूं पयलें कितें करता हांव सकाळीं उठ्ठा आनी घरा वयता कितें घरा वयता ते तुमच्या असले सजमपाचे ना बरें म्हाका एक सांग तुमच्या घराचो टॉयलेट खंय आसा कित्याक तुका टॉयलेटीन वचून कितें करूंक जाय चाव करपाक जाय तूं कितें टॉयलेटीन वचोन पुलाव करता काय रेबेक वाजयता एंडे खंयचे एंडे म्हणले राव तुका दाखयता हॅलो हॅलो डॅनी हे कसले सुबेटे कित्याक धाडला रे सुबेड्डे म्हटले तुवें म्हाका सुबेड्डे म्हटले तुवें हांव एक पाटी सुबेज उलोवन दाखयलें जाल्यार सुबेज उलोवन दाखोव काम डावन बेबी काम डावन मलायका काम डावन सोकला देव बेबी सोकला देव बरें म्हाका सांग आगो बुडकुल्या पयलो हात दी गो वयर तरी काड बरें म्हाका एक सांग तूं खावपाक पिवपाक कितें करता हांव खावपाक मुगो कोत्ता खावपाचे पान आनी दूद चुरेन बागयता ताण आगो हांव खावपाची खबर करता खावपाची आगो हांवूय खावपाचीच खबर करता पान घेवन ते म्हज्या तोंडानूच घालता ताची चुमडी करून बमले दवरिना एंडे खंयचे डॅनी हे तुमी कोणाक धाडला रे हे आनी म्हज्या घरान काम करतले हे म्हज्या घरान म्हाकाच कामाक लायतले मागीर तसली कामां करपाक हांव खूबच हुशार डॅनी तूं मातसो हांगासर येवन हाका हांगासरले वर तूं म्हाका वर म्हणटा हांव खूद वयतलें हांव कितें दुयेंत आसा पयले म्हाजे 1000 रुपया काड मागीर हांव येता 1000 कित्याक बसीची तिकेट कितें इतली वाडल्या तर हांव बसीन येवंक ना हांव मर्सिडीसीन येयला चल म्हाज्या बेगीन 1000 रुपया काड नाजाल्यार हांव म्हज्या मॅनेजराक आपयतली कोणा डॅनी डेंजप्पा ना डॅनी डेंजप्पाची बस बाटकान कॅटरीना म्हजे म्हाका पावले बरें येता एंडी हात ती म्हाकाच मेवतात आनी तुमकां सांगता चड करून येते फाटल्यान बसले ते चेड्यांक जरी तो तुमच्या घरान तुमकां किरियात जाय जाल्यार फोन करात आनी अशें म्हण नाका फोन नंबर ना
भाटकान कॅटरिना कडेन आसा म्हजो नंबर म्हाका रोखडेच फोन करात धांवून येता बाय 1 2 मुन्नी बन्ना मुई मुन्नी बन्ना शी एके साइडने किर्याताची टेन्शन दुसरी साइडीन हे रॉनीचे हाऊच नको किती जातले ते पिशी जाय काय किती झाले बाबा कितें जालें काय म्हूण विचारतात हो सगळो लोक गांवांत खबरो करतात हांवूच नको तो कसो भुल्लो त्या डेव्हिडाच्या किर्यादार हे चिंतले रे वजापूच कशी खरेच बाबा हे चितले रे गजापूच कशी हेच हांव चिंत आसली ना हे चिंतून हांव वद्द पिसो जायत आयलो पूण बाबा म्हाका दिसता तुवें आतांच ही खबर वचून ते डेव्हिडा गमयले बरीशी म्हूण तशेंच केल्यार चड बरें नातोर त्या किर्यादाक घेवन खंय तरी फोडून वचोन करो सांगताय मागीर आमकां तोंड आसा बाबा आमचे इतले तेंपाचे वडपून व्हरून चिकलान घालचे पडटले इतल्या व्हडले घरा बेचो ताचेर थळो आसलो आनी हो कितें काय म्हटलें ते किर्यादाक बोलला सेलिना म्हजे दुवे ह्या आमच्या वडपणाक लागतलो ह्या गांवांत एकूय मनीस आसचो ना वय तर पूण तूं जाणा बाबा म्हजो गोरकार एडवीन म्हाका सदांच सांगतालो की रॉनी एका बऱ्या गोराब्यांतली गिरेस्त चेडूं हाडून काजार करूंक जाय पूण ही रॉनीची खबर एडविनाच्या आनी सासूबाईच्या कानार पडूं जाल्यार आमकां तोड आसा बाबा ते घरान भितर सरूंक वय तर तसल्या किर्यादाक हे आमचे घर आनी तसल्या किर्यादाक ह्या आमच्या घरान आमी स्वता दिवं येता तो मनीस वोकोन एका मनशाची काकूत तो मनीस नको कितें व्हरतो ते मनीस पण बापा आनी सेलिना तुमच्या तोंडांतल्यान आनी उतर भायर काडी नाका ते किर्याद म्हणून चूप राव अरे तुका आनी चेडवांत मेळोन आसली त्या किर्यादाच्या मोगान पडो हांवें तुका हे दोसो किडो आसलोलो वाडोवन व्हडलो घोडो केलो आनी तरी पूण तूं रेडो जावंक सोदताय सारकें तुजें बापा जरी तो त्या रेड्याक नाका तुज्या कोश्टाचें तोंड जाल्यार सोड तेका कांत तेका देवान शिकलेली चाल तू कित्याक घडयताय बापा ही तू कसली पिशापण उलयता रॉनी हे तू न्ही तुज्या मनार रिटलो तुजो कुटुंब मोग उलयता रॉनी म्हजो बाबा पापान आमकां गिरेस्तकायेन आनी व्हडपणान वाडयल्या आनी तू ताका ताचे कश्टाचे हे फळ दिता रॉनी तू ते चेडवाचेर विसर घाल हांव तुका पास दिता बऱ्यांतले बरें गिरेस्त नांव आसलेले चेडवाची सोयरीक तुका हांव हाडटा नांव आसलेले गिरेस्त चेडू सेलिना म्हजे भणी तुका पापान नांव आसलेले गिरेस्त चेड्या लागीं काजार करून तुका कसली कुशलकाय मेवल्या कसलो मान मेवला कसलें व्हडपण मेवला सेलिना म्हजे भयणी तुवें तुज्या जिवितान पापाचें व्हडपण सोडून आमच्या मामाचें कालतीपण आपणालेलें जाल्यार आयज तुका तुज्या गांवचाची न्हय पूण गांवाची कुशलकाय मेळपाची म्हजे भयणी कोण कर तुजो सेर्मा म्हजी तकली पिड्यार केली ती केली आतां तूं तुजे भयणीची तकली पिड्यार करता पूण पापा हांव सांगूंक सोदतां तूं म्हाका सांगूंक सोदताय तूं म्हजेर जावन म्हाका शिकयताय नाका तूं ह्या म्हज्या धोड सांगकार नाका आयजतान तुका हे घरदार घेवन हांवें सांगलां तुका पैसा कितें उलयताय तूं ओगी राव सेलिना रॉनी हांवें तुका सांगलां पैसा म्हणून तशें करी नाका बाबा रॉनी भायर घाली नाका बाबा बेता पापा बेता तू आनी सेलिना दोगांय ह्या घरांत बरे भाशेन रावात तुमकांच लागून म्हजी मामा संवसार सोडून गेली कितें आनी हांवूय आयज हें घर सोडून घेता फकत तुज्या आनी सेलिनाच्या व्हडपणाक लागून काय नजो बाबा काय नजो बापा कसले तोंड घेवन तूं म्हाका बापा म्हणटाय रे हांवें तुका सांगलां पैसा म्हणून गेट आउट येता बाबा पूण तुमचो मोग हांव केन्नाच विसरचो ना तशीच तुमची आनी गरिबाची सेवा करूंक हांव केन्नाच फाटीं सोदचो ना हांव केन्नाच फाटीं सोदचो ना रॉनी वचो नाका I'm sorry.
बसली पण मोची चुकीची म्हाका सोच्या फावो कोत्ताय खंय आसा मोचे नेटी खंय आसा नेटी मोच्या तू खंय आसाय सोदून दोड्याचेर आयलीस नाय तुझ्या बिडेर रावोन येतलो सोदाच फुड्यान म्हाका जाय काळीज मोचे फुगार जाता आयकोन उदराची लाडली काय तुझ्या बोगोन संसार नाका बोगोन त्याची तुझं म्हाका जाय तुझ्या बोगोन संसार नाका बोगोन त्याची तुझं म्हाका जाय तुका सोदून सोदून हांव चड थकलो नेटी तुका सोदून सोदून हांव चड थकलो खंय आसा तूं नेटी खंय आसा हांव येपूय आसा रॉनी हांव तुज्या फुड्यान आसा रॉनी हांव येपूय आसा बोबा करून हाडला पळय तो दिगा वचून हाड कित्यान काडटलो ना हांव हाडाचे मिशीन हाडून गेलो मुगो जागरो तू चलत ते भाशेन आमी हानिमुना पावतली रे हय आनी ही पॅड माथ्यार मारून चलोन हांव हानिमून करूंक पावतलो मुगो हा ही पॅड जोड जोड हा इलिशी पॅड व्हरो जायना कितले तुका रे ना पॅड जोड ना गोर जावं जाला पळय ते जोड लागना हे गोर माथ्यार मारून भोंवता हा जागरो हो चल तुका हे बॅग व्हरो जायना मरे हय. हांव कोण कुली आज पळयता यो नाका नाका गो ठाकरू कुली आपय नाका कित्याक गो? एक काम कर तू वयर बस तुकाच घेवन समतो बेंगलोर शी, वयता सायबा बोगस तू म्हाका हय. हो पळय कुली आहा कोले कोले इधर है इधर है ये बॅग हाडपाक कितना पैसे घेतलो हे ना जाल्यार हे बॅग हांव वता हे तुंगेला वास हे साहेबा बोगस माझ्या साकरू कितें रे तुवें त्या कितें विचारलें गो अरे हांव तेका हिंदी भास उलयता हिंदी होय साहेबा भयणी म्हजे हिंदीची तुवें मोर यादी वाडली मुगो हा ही तुजी हिंदी आगो हिंदी तर उलोवंक कळना तर कोंकणी उलय गो अरे तू जाणा हायस्कुला वयता सो म्हाका कितू मार्क्स पडटा ते कित्याक हिंदी न्हू
कितले मार्क्स 2 out of 100. 2 out of 100 कितें बरोवपाक हे 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 अरे हिंदी भास लास्ट सेंटेंस कितको येता कितें हे येना आनी कितें येता होय ते हिंदीचे हे तुझी हे दुकरान धांडयता काय दिसता तू हे करून चल बेगीन आपो येता जाल्यार पळोवया तो ते पयशे जाले मगो अरे तेक आनी कितें पयशे खबर आहा तेका तू पयशे खबर आहा हे सोसऱ्याची ना. ते पयशे कितू घेता ते हय ते विचारता अपय येलो हय चल जाकरू तुवें म्हाका वळखोंक ना कोण रोनी बाप आगो साकरू कितें जालें तो आमचो रोनी बाप मुगो रोनी बाबू होय रोनी बाप म्हाका तुजे पयशे नाका ती तुजे बॅग हांव व्हरता आसो आले रे रोनी बाप सॉरी या मिस्टेक इज बिकम रॉंग रे कातर भाजी काही अरे आजकाल या सोसऱ्यान तू कोण गांधी ते करताय आणि कोण गोंयकार ते खुयोर गोंयताय रे अरे सगळे गोंयकार लंडन गेले मुरे तूं वचगो लंडनाक हांवें पासपोर्ट करून गायली रे हय हे करपोला ते दोळे पूण जावन दी रोनी बाप हो तुजो बेस कितें आनी तुवें ती कॉलेज सोडली हो जाकरू हे तू बेसार कसो पावलो घरा कोणे पापा आनी घरची बरी आसा की ना म्हजो पापा कितें दोन पयशे नासलोलो तो गांव जेवन बरो आसतलोच पूण म्हज्या असल्याचेर आयज मारेकार दीस आयल्या कारण त्या गरिबाचे चड चिंता देखून हांवेनूय तोच रस्तो चल्लो जाकरू आज जाले 6 म्हयने 17 दीस 6 म्हयने 17 दीस बाप आवडलो दुडवांकार आनी पूत ह्या बेसार आनी बाबा त्या नेटी बायची कितें खबर आसा कित्याक हांवें त्या हिटलरा सिरीज सोडली जाकरू कितें गो अरे अरे बास चुकतोली आनी म्हणून हांव वसो माझी हे तापला सारखें तापला काय जालो मातशें राव गो आनी मुनाक मातसो उलयता थोडा तेंपान मेवला आनी मुनाक बाबा नेटी बायची कितें खबर आसा ना जाकरू ताचो रूपकार ह्या म्हज्या दोळ्याचेर येता पूण तें म्हाका खंयच मेळोंक ना ज्या मुच्याक कांटो कोंपता त्याच मुच्याक त्या काट्याची तूं कोंपता तीच गोत आयज म्हजी जाल्या जाकरू चल रे अरे हनीमून चोवपानाक तुका म्हूण हांव येना म्हणू अरे तो काजवाला तिकडे दिसते पठूय शी सायबा गोगल तूं म्हण सारकें तापला मगो हानी मुनाक हा आयजू दिश्टी पडटलो हाल्याक गिराण येवपाचें हांव कितें हानी आगो तापला जाल्यार मागीर चल कितें तोंड पिवन यो तोंड जा हा तुका पडला मुनाचें तो बावडो आपल्या हानीक सोदता हानी मुनाक मागीर रात या चल जाकरू बसीचो टायम जालो हांव तुमकां बसी कडेन सोदता रडो नाका रोनी बाबा तें तुका मेवतलेंच सांगता म्हूण रागात जायना काय गेले आयतारा दीस म्हज्या साकरीचें काजार जालां तेका लागून आमी हानी मुनाक वयता तेका लागून मातशें आपूस जाला तापला बरें चल जाकरू बस येवची जाली हांव तुमकां बसी कडेन सोडटा हय ओय बाबा रोनी बाबा आम हानीमून आसो येत तुका मेळटली आनी हांव देवाको मागोता तुगे नेटी बाय बेगीनू मेवल्या पुरो म्हूण हय बरें बाबा हेजो मातसो मन पळयता आनी येता चल चल जाकरू. तूं नेटीक सोड यो तुजी नेट शिवून येता यो 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 जिविताची वीट आयले बाबा वीट आयले कसले म्हण गोडा बी तुवें म्हाका घातले बाबा म्हजो गोरकार एडवीन काळजाच्या एटेकान चोपल्यान 2 म्हयने जाले पूण ती आज पासून म्हाका खेळटा बाबा हांव एक चुडा जालेले बरी कसली ओकमारूची उतरां नोश्टे भुरगे नासलेले आनी वाचले म्हणून हांव साण म्हजे तुवें हांव साण पूण कितें करूं कोणी हांव म्हजोच कोणी हांव तुजो न्हूय सेलिना बाबा हातून मजोय करुया हांवें आज केलेली गिरेस्त काळजी पूण
मी तुझी बाबा रडो नाकाय मोची तुवें जी तुका दूख भोगता तीच दूख आयज म्हाकाय भोगता हांव नको जालो हे सगळें अशें घडत म्हणून हांवें तुका काजार केलेले न्हय म्हाका तांची गिरेस्काय जाय म्हणून बगर तुजो फुडार खुशाल आसतलो हे चिंतून सेलिना मोचे तुवें तांचे खेळणे आयकुचे बोलते तू येवन आमगेरूच राव इतली सोगोट गिरेस्काय आसा ती कोण खातलो म्हजो एकलोच भांगाराचो पूत आसलो ताकाय हांवें पयस केलो वो दुसरो बालो म्हज्या खाडजाक तोपलो कसल्या म्हूण व्हडपणाचे आशेचे हे म्हजे काळीज कसल्या म्हूण व्हडपणाक हांव आशेलो हीच व्हडपणाची चिंतना आयज म्हाकाच बेजार कोत्ता सेलिना म्हाकाच बेजार कोत्तात खरेंच बाबा आयज तर म्हजो भाव ह्या घरान आसलो जाल्यार कितलो उजवाड आमच्या घरान आसलो बाबा होय मोचे तुवें हांवेनूच तो उजवाड पयस केलो हांवेनूच म्हज्या पुताच्या सुखाचेर म्हज्या व्हडपणाचो खाडो घातलो कसल्या पूण व्हडपणाक आमी आशेली सेलिना आतां आमचे कितें जातले तू मुझे गोमटे धरून आयलो न्हय आता तुवें म्हाका वळखलोय न्हय हांवूच तो देवी होय हांवेनूच तुजे लागीं 7 लाख रुपया मागून सगळी बाटा बेसां घेतलेली हांवेनूच तुजे गोरखानीचो गाप घेतलो डॉक्टराक पत्तून धाडून आनी हांवेनूच तुजे दुवेचे बोगणार केलेले सोड पयकी सोड म्हाका पयकी सोड हांव मरचो ना ओय हांव मरचो ना ओय हांवें तुका सगळें सामान दिलें ओय हांवें तुका सगळें सामान दिलें म्हज्या कत्तुबाचे फारीक फोड हांव मरचो ना हांव मरचो ना पयकी सोड पयकी उमेद जाल्या सारकी हा तू फासवात रे जागृत हय काडटा कितले तुका मुजमोग करून पडना सकाळ वचोन जायना कितें काम जालें वयस बेलो गिराव हय सगळें सांगता कातार म्हणटाले हा हांव म्हणो उमेदीन कातार म्हणटाय जिवाक आमच्या खुशाल काय भोगता बाबा ना बाय मोरे आमगेर फाल्यां येता सांगा तुमचे मोदे कोण कुमार जाता आतोय काळात तुमी बेश्टी कित्याक वचता कुमार बारकान कॅटरीना आणि कुमार डॅनी डेंझम आवय हेचो कुमार आनी मेल जाला रे आमगे भुरग्यांनी भिवपाक गरज तुमगे काकान अरे जागरू तू कितें काय म्हणला हे कोण जाता रे कोण कुमार जाता काय म्हण हांव गोचे आसताना अरे तेंका पळयला सद्या एक्सेंटीची इंग्लीश समजची ना दुसरें म्हटल्यार इगोजेन वाद दोत्ता ती सोडून तेंका कितेंच मेवचें ना तुका आनी जरी तर म्हाका कुमार करशात रे पयल्या वर्सा किर्यात फ्री दुसऱ्या वर्सा कुजनेर फ्री आणि तिसऱ्या वर्सा कुमारूय फ्री गुड डन कुमार डन होय डन होय कुमार बाडकान कॅटरीना आणि कुमार डॅनी डेंझोप्पा होय होय कुमार एक काम कर बालती मांदिसा सलमान खानाक अमिताभ बच्चनाक तेंका हाड अरे सगळ्या एक पिक्चर काढया तो येतलो न्हू होय तो येतलो आणि बालती माग मेवची तर ओके होय
बरें बरा बरें वाजय रे आबेल बायलेक सांगा ना रे वाजय हाय चल चल मेळच्या बरी कोण जागरू होय आता आमगे बाबा नाल्या बाय येता होय रे हांव जाण रे सायबा वाड्याले पोसऱ्यार वयता 5 आंजराचे मोगोटी हाडटा 5 हजार होय आज त्या वाड्यात भोगोल घालया होय रे घाल्या रे सगळे देव अरे रोहिबा सारखं ताकटीन टायट लेसन वयता रे आणि तुवें ती सिरीज सोडली वय जाता म्हज्या कॉलेजींतल्या एका बऱ्या फ्रेंडान आल्फ्रेडान म्हाका आपले कंपनीन सर्विसीक लायलो आनी तेच कंपनीन म्हाका रावपाक एक फ्लॅट दिला शी जाकरो तुमचो हनीमून कसो गेलो आवय बॉल घाल बाबा हनीमून एम रे जाकरून हानी हावून अपय मून भायर काडली रे हांवें हाडले हानी न्हू गो तुवें दिवंक ना खावपाक जाकरू वगो राव रे माशेई ए जासो अरुण भाऊ ते नेटी बायची कितें खबर आसा ना जाकरो हे म्हजे कालचाचे कुडके करू म्हाका संवसारान एकलोच दवरू ते हे संवसार सोडून गेले दिसता जाकरो रडो नाका रोनी बाब ते ह्या संवसाराच्या हुंच्याय तरी कोणशाक आसतले आनी ते तुका मेवतले जरी तर तुवें ताचो खरो मोग केलाय जाल्यार होय बाबा हय. देखूनच मरे हो जाकरू मुज नशिबान देवान फाव केला हय. रे जाकरू होय. त्या दोगांनी नीज मोग केला देखून रे हय गो साकरू फुडें फुडें वच नाका ना रे सायबा जॉनाचेर पडच्यान जॉन चिड्डोत हय राव काम्यान गो हय राव फोकाण हय कोण राव, लागले? दिया. हय बेश्टे पाचा पाचा कित्याक कोत्ता गो रोनी बाब आतां वयता गो ताकटीन हॉस्पिटलान वेता जाकरो आयजूच म्हाका कोणें सांगला म्हजो बाबा दुयेंत जावन हॉस्पिटलान आसा म्हणून आनी थोडे दीस जाले पळय म्हजो कुन्यातूय काळजाच्या एटॅकाक सोंपलो म्हणून सॉरी रोनी बाबा म्हजी आनी साकरूची दुखाची बुजवण तुका सॉरी बाबा आमची दोगांची बुजवण तुका तुका देव बरें करूं हय बरें जाकरो बरें. बरें वता वेता बरो रोनी बाब तुका साप पासियेंस ना न्हू गो हा हो कुठे घेवन काका हाडो कोण येता ते हा चाडोय नाक रे लोकां लॉस करनाक रे म्हाका लॉस कोण ना जाय आपल्याच एका रावंक जाय न्हू तुझ्यान तुकोण जाय न्हू बेश्टे हो 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 घेवन गो एक काम कर हा कोण येवपाचो हा कितें आपल्या कोणाको ना रे हा. जाकरू पोटात दुखत मरे सायबा तूं फोकाण कोण नाका मातशें please. दुखता होय रे कोण गो कितें जाता तर अरे म्हजे तूं आनी रोणी बाबू लोय नासलोले म्हाका एकले हिंगा दोन हय तू कितें खबर आमगे पोटां कितें जाता ते केसो गांठ मारूं लागोल रे गांठो मारताले होय रे सायबा कितें करूं न्हू डाऊन 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 कोण न्ही रे डाव डाव कोण न्हू होय रे साकिस्ता येता मिस्ता आपूस जाला आसतलो मुया पोट मारले कितें रे तुजे काय बा बुगोस मार कियात मुगो कितें केलें भायर येवचे आधी पायचेर फुंटो तुजे भाशेन जात रे माझ्या भाशेन होय रे सायबा तो माझ्या भाशेन जावचो ना तो धेण डेंजोप्पा भाशेन जातलो होय चल या नाल्या हिंगाच गांठो मारून या बेगीन आमकां यो यो सायबा होयच्या आधी तुमकां सांगता बालदिमाक आपोवंक पावत ना पावत सगल्यांनी येवची शेजाऱ्या गाडा सगल्यांक हाडा येता आसतना तुम्ही कितें हातेर पितेर तुम्ही हाडा आमचे आमी हातेर मिस्टर सायमन तूं आतां सारको बरो जाला तुज्यान आयजूच घरा वचूं येता तुका आतां कसलीच भिरांत ना डॉक्टर तुका चड आनी चड देव बरें करूं कित्याक तुवें म्हज्या पासून जायते त्रास घेतले देखून ती म्हजी ड्युटी सायमन पूण तुजे सगळे त्रास काडल्यात ते सिस्टरीन तुजें ऑपरेशन करतना तुका रगताची गरज पडली तेन्ना ताणें आपले कुडींतले रगत तुका दिवन ह्या संवसाराचो परत उजवाडटा हांव जाणा डॉक्टर एनएलसीन म्हजो कशे भाशेन सांबाळ केलो तो पूण हांव तिका केन्नाच विसरचो ना हांव ह्या संवसारान जीव आसा सोद खरेंच पापा आम्ही हे सिस्टरीचो उपकार केन्नाच विसरूंक फावना कित्याक तिने तुजी सेवा करून दिसाची रात आणि रातीचे दीस केले देखून हांवें कसलो उपकार केला
आज तर म्हजो पूत म्हज्या फुड्यान आसलो जाल्यार हांव हे तुजे हात म्हज्या पुताच्या हातान दितलो आसलो. तुका पूत आसा तर तो तुजे खोबरे कित्याक येवना? होय सिस्टर, पण ताची खबर सांगतली म्हटल्यार चड लांब आसा. आमच्या घोराब्याचो उजवाडाचो दिवो आमच्याच हातांनी आम्ही पयस केलो. हांव तुका उदक घेवन येता. नाका मिस्टर. रोनी टोनी म्हज्या पुता. बाबा हांव नको जालो तूं दुयेंत आसा म्हणून. आयजूच म्हाका कोणें सांगलें तूं दुयेंत जाव हे हॉस्पिटलान आसा म्हणून. होय हे सगळे घडले फकत म्हज्या वाटपणाक लागून. आता म्हाका गमलें कितें वतो ताचो शेवट त्या वाटपणाचो. रॉनी, तू तुझ्या भयणीक विसरलो? आमी दोगांय एकाच रोगताची म्हणटत हांवें तुका कशें विसरूं येता म्हजे भयणी. सेरिना, तुज्या घरकाराची खबर आयकून हांव चड दुखी जालो. पूण पापा आनी हांव आसतना तुका भियोवपाची कसलीच गरज ना. रचनार देव सगळे ताऱ्यार घालतलो. हांवें तुका खूंय सोदलें पूण तूं म्हाका खूंयच मेळूंक ना नेटी. खूंय सोदलें ह्या म्हज्या गांवसान तुज्या मोगाचो उंचो पेटोवन तूं खूंय आसली नेटी. तूं खूंय आसलें. रॉनी, तुजोय मोग ह्या म्हज्या काळजान रिगलोलो आसलो. पूण हांव कितें करूं रॉनी? हांव कितें करूं आसलें? शेकी तूं म्हाका मेळून वचा. हांव म्हज्या सांगाताक हो फोटो घेवन पळोवंक लागलो. म्हज्या पुताचेर विसर घालो समजून तूंच म्हज्या सांगाताक आसाशें म्हणून. रॉनी, हो फोटो तुका खंय मेळलो? डॉक्टर, हो फोटो. कितें हो फ्रँकी न्हय? सिस्टर हो फोटो कोणाचो? हो फोटो म्हजो पायचो डॉक्टर. कितें तुज्या पायचो? तुज्या पायचें नांव फ्रँकी न्हय आनी तुमचें घर शिवोली न्हय? होय डॉक्टर, म्हज्या बायचें नांव फ्रँकी आनी आमचें घर शिवोली. आनी हो फोटो म्हजो पायचो डॉक्टर. आमकां आमच्या घरांतली भायर घालतना हांवें आनी म्हजे माय हो फोटो आमी आमच्या सांगाताक घेवन आमी आमच्या घरांतली भायर सोडलेली डॉक्टर. आमी आमच्या घरांतली भायर सोडलेली. तर आतां आयकात. हो फ्रँकी जावन आसलो म्हाजो गोट इश्ट आनी ताणेनूच म्हाका आपल्या पयशांचो आदार दिवन म्हाका बॉम्बे धाडलेलो डॉक्टरपण शिकोवन. उपरांत म्हजें डॉक्टरपण शिकोवन पुरे जातच हांव परत गोंया आयलो फ्रँकीक मेळोन. पूण कोणेन म्हाका सांगलें तो हे संवसाराक वंतलो म्हणून. उपरांत ताचे फॅमिलीक हांवें जायती सोदली पूण ती म्हाका खंयच मेळोंक ना. पूण आयज म्हाका कळलें हे फोटोवाक पळोवन हे नेटी जावन आसा म्हणून तूं हे फ्रँकी. जाणा नेटी, तुज्या पांयनूच म्हाका पयशांचो आदार दिल्लो देखून आयज हांव डॉक्टर जावंक पावलो. नेटी तूं हांगा कशें पावलें? ते हांगा कशें पावले ते हांव सांगता. एक दीस म्हजो पेशंट चड सिरियस आसलो म्हणून हांव म्हज्या मोटर घेवन फास्ट वेतालो ताका पळोवंक. हांव चिंतूच ते म्हज्या मोटराक आपटले. तेन्ना म्हजे लागीं कांयच उपाय ना जावन हांवें ताका म्हज्या हॉस्पिटलान हाडून ताचो बरो सांबाळ करून ताका बरें केलें. ताचो कोणूच ना जावन हांवें ताका म्हज्या हॉस्पिटलान दवरलें आनी नर्स पण शिकोवन ताका हांवें नर्स केलें. तो दिसतान तो आयज पासून ते ह्या म्हज्या हॉस्पिटलान लोकांची सेवा करून. तशें जाल्यार डॉक्टर हांव एनर्जीक लागून तुजे लागीं भीक मागता. ताका खाजार करूंक म्हज्या पुता लागीं. कित्याक आतां तूंच जावन आसा ताचो डॅडी. आता तूच जावन आसा ताचो डॅडी. त्या पासून तुमी कांयच भियेनाकात.
हे रोनीची खबर नेटीन म्हाका ह्या आधी सांगलेली. त्यापासून आयज हांव कुशेन हे म्हजे धुवेक तुझ्या पुताच्या हातान दिता. खरेंच हायज कितली व्हडली खुशालकाय. हायज हो म्हजो पूत आनी की तुजी तुका मेळोंक. खरेंच आयज हांवूय चड खुशाल, कित्याक तुझ्या पुतान हो नेटीचो पायचो फोटो हाडून हाडलो देखून आमकां सगळ्यांक आदलो उगडास.